नमस्कार सगळ्यांक चौथीची परबी पोया प्रायम खबरो। फोगाच्या गडगडाटान गणपती पावलो घराघरांनी घुमटा शामेळी आरतींचो गजर। गणपतीच्या पारंपारिक मूर्त्यांक मागणी चढ मात पुरवण कमी। कांय जाणांनी हाडल्यो प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्यो मूर्त्यो विसर्जन करतना सांबाळून प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची शिटकावणी। आक्षी सांज चलयांचेर केल्ले आगळिकेचे कफुजांव वाडले। शाळेची हेडमास्तर आनी थळाव्या मदीं केस्तांव। आमदार विष्णू वाघ म्हणटा केसींक खूब फाटे आसात, चवकशी जाय। चौथीची परब आसूनय मायनिंग वाठारांतले बाजार थंड। वर्सा परस 90% गिरायक कमी। दुकानदारांनी प्रुडंटाकडे मांडली आपली व्यथा। आणि पेट्रोंक बायना मुरगांव पालिकेचे गार्डन पडला पाड। वर्सां जाली दुरुस्ती ना। लोक म्हणटात पालिकेच्यान जायना जाल्यार आमी सारखे करतात। खबर विस्तारान माराण आनी फोगाच्या गडगडाटान गणपती घराघरांनी पावलो। पोरू परस अंदू म्हयनोभर बेगीन। कांय जाणांगेर तो 1.5 जाल्यार कांय जाणांगेर 5 दीस रावपाचो। मात सार्वजनीक गणपती धरल्यार गोंयभर सगळ्याक फुडले 11 दीस आरतींचो गजर आनी फोगाचो धुवर। आर्थीक मंदी आसली तरी गणपती आसा मेरेन गोंयकारांक मंदी लागना। घराघरांनी तरेतरेचे जिनस गोडशी आनी फळभाज्यांची हिरवळ। पळयात गोंयकारांची चवथ। गोंयकारांची सगळ्यात व्हडली परब म्हणल्यार चवथ। गणपतीचे जल्माचो हो दीस। भाद्रपद शुक्ल चतुर्दश म्हणल्यार चवथ। गोंयभर सुमार 80,000 घरांनी सोमारा गणपती बसयल्यात। माटोळी सजयल्या। गोडशांची ताटा भरल्यात। फोगाचो वास आशीक कुशीक भरला। फुलांचो परमळ फाकला। आरतीचो गजर सुरू जाला। पण चवथ ही फक्त धार्मिक परब न्हय, तिका तितलेच व्हड सामाजिक महत्व आसा। काम वा व्यवसायाच्या निमतान गावांतल्यान येवन शाराक स्थायीक जाल्लो गोंयकार परत आपले मूळ घरा वता। वर्सांतल्यान एक फावट तरी सगळ्या इश्टांक आनी गांवच्या लोकांक मेळप जाता। सगळे एकठांय येतात। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण गोंयभर 80,000 गणपतीच्या मूर्ती पुजल्यात। हस्तकला महामंडळाकडच्यान मेळिल्ली म्हायती सांगता 527 पारंपारीक मूर्तिकारांनी सुमार 58,000 गणपतीच्या मूर्ती तयार केल्यात। थोड्यांनी गोंया भायल्यान मूर्त्यो हाडल्यात। त्यो धरल्यो जाल्यार हो आंकडो 80,000चेर पावता। दर्शनमा प्रेमाना कामाना पुरती जय देव गरपीतांबर फणीवर बंधना सरळ तोंड वक्र तोंड श्रीनया
दास रामाचा वाटता हे सदना संकटी पावावे निर्वाणी जगावी सदवंदना जय देव जय देव मंगलमूर्ती दर्शनमा प्रेमाना कामाना पुरती जय देव यवदती विक्राळा ब्रह्मांडी माया रे आयली रे चवथ आयली सगळ्याची सगळ्याक धाव धाव झाली दारा सगळी रंगान रंगयली बोनेरा तोरणांनी घरां सजली आरास करपाक भाल्ली माटोळी दारान रंगली सुंदर रांगोळी आयली रे चवथ आयली सगळ्याची सगळीकडे धाव धाव झाली आयली रे चवथ आयली। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। राज्यात गणपतीच्या मूर्तीची मागणी चड पण पुरवण उणी, ताका लागून कांय जाणांक मातयेच्यो मूर्ती मेळूंक नात। तांणी प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो मूर्ती हाडल्यात। गोंयकारांनी प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो मूर्ती वापरच्यो न्हय असो सल्लो गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान दिला। जर कोणे प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्यो मूर्ती हाडल्यात जाल्यार तांणी विसर्जना वेळार जतनाय घेवपाचो सल्लो मंडळान दिला। चवथी खातीर गोंयांत सुमार 80,000 गणपतीच्यो मूर्त्यो लागतात, पूण पारंपारीक मूर्तीकारांक इतल्या मूर्त्यांची पुरवण करप शक्य ना। ताका लागून बंदी आसून लेगीत कांय जाणांक शेजारच्या राज्यांतल्यान प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो मूर्त्यो हाडच्यो पडटात। गोंयकारांनी प्रदूषण करपी प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो मूर्त्यो वापरच्यो न्हय असो उलो गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान मारला। प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो मूर्त्यो सैमाचें लुकसाण करतात। People should not go for POP idols because of the pollution caused by it and the effect of this material on the water bodies. कोणे समजा अशो प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो मूर्त्यो हाडल्या आसत जाल्यार विसर्जन करतना कांय गजालींची जतनाय घेवची असो उलो मंडळान मारला। Immersion points should be condoned and barricaded. Synthetic liners may be placed in the bottom well in advance. The said liners should be removed on completion of immersion ceremony so that remains of idols will be brought to the bank. रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट सुशांत पळ प्रुडंटा खातीर। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।